चवथीक कितें जाय न्हू सुबेज तांदूळ या 8 किलांनी आमकां सुबेज तरी दिवंक जाय न्हू तेंची आनी कितें आमकां आता तुमकां ह्या म्हयन्यान दिवंक ना चवथीक म्हण दिवंक ना ना खंय कितें दिलें हे 8च किल तांदूळ आमकां चवथी खातीर काय आतां सुबेज तरी कितें आमकां दिवंक जाय न्हू चवथीक दिवाळी कितें 1-2 किल सुबेज तरी दिताले न्हू आतां कांयच ना पळय 8च किल तांदूळ आमकां आतां कितें आता तांदूळ आनी कितें मेळटलें गांवूच दिले न्हू आमकां आनी कितें केन्ना मेळटालें आमी व्हरताले आनी कितें जेन्ना हे जाणटे इतले चलोन वयतात त्या सोसायटी कडेन आनी जेन्ना थंब लागना थंयसर लागना आनी लागता पण रेंज सारकी नसता कित्याक सद्याच्या नेटवर्कान खूब प्रॉब्लम आहा पण हितून जर तांकां अल्टरनेट जर आमी दवरले की बाबा रेंज नाल्यार अल्टरनेट आमी बिलां मारून तांकां दिवची म्हणून कारण चडशे हे लोक ओल्ड एजूच येतात गरीब लोकूच येतात थंयसर धान्य व्हरप पण तांकां परत घरा धाडा परत यो हाचो उपाय कितें हाचो उपाय गव्हर्मेंट काडटलो काय कितें फॅमिली एक फॅमिली व्हडली आसता तेणी कितें करपाचें एका म्हयन्यान ते 8 किलो चलता काय कितें फूल फॅमिली आनी सद्या चतुर्थी आसल्या कारणान म्हाका दिसता प्रत्येक घरान लोक कोण जेवपाक येता आनी कितें येता पण